केंद्र सरकारच्या मजतीन राज्यातल्या 18,000 हेक्टर खाजण शेतां परतून पुनरुज्जीवित करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयांत बसचे परस शेतकारां वांगडा काम करपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री उलयलो। सांखळे रवींद्र भवनात कृषी पे चर्चा कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। सांखळे रवींद्र भवनात सोमारा कृषी पे चर्चा कार्यावळ जाली। हे कार्यावळीक मुख्यमंत्र्या सयत फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। केंद्र सरकाराच्या मजतीन राज्यातली 18,000 हेक्टर खाजण शेतां परतून पुनरुज्जीवन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयांत बसचे परस शेतकारां वांगडा काम करपाची गरज आसा। तशेंच भायले अन्न आनी शेती खातीर भायले सारे वापरिल्ल्यान कॅन्सर आनी मुत्रपिंडाच्या दुयेंसांत वाड जाल्या अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। की खाजण शेती रिवायव्ह करपाचें काम आमी खूब मोठ्या प्रमाणात केलां। 18,000 हेक्टर खाजण शेती गोंयांत आसा, ती रिवायव्ह जावची ताच्या खातीर आमी प्लॅन हो वर्ल्ड बँक आनी निती आयोग हांच्या कडेन सबमीट केला। केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात तेय खाजण शेती म्हणजे आमचो फुडला पंचवार्षिक प्लॅन म्हणपाक काय हरकत ना, ती शेती खूब मोठ्या प्रमाणात आमी रिजॉल्व करतले आनी काम करतले। म्हणून हांव सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी वापरून आमी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज शेतांतल्यो कश्यो घेतले हाजेर जर आमी खूब मोठो भर दिलो आसत आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक डिजिटल फार्मर्स ID म्हणजे ताका प्रत्येकाक जे कार्ड लागता ते दिवचे, जेणे करून आमकां स्कॅन केल्या उपरांत तेजें शेत कितलें आसा, तो शेत कसलें रोयता, कितें रोयता हेची सगळी म्हायती त्या डिजिटल IDचेर आमकां मेळपाक शकता। गोंय सरकारान शेतकी अनुदान वाटपाची प्रक्रिया अदीक वेगान करपाचो निर्णय घेतला। ह्यान पयलीं शेतकी अनुदान मेळपा खातीर 8 म्हयने लागतले, मात आतां अर्ज दाखल केल्या उपरांत 2 म्हयन्यांत अनुदान मंजूर करपाचे यत्न करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। थोडे दीस केन्नाची हांवें पयर काल ताका फोन करून विचारलें डायरेक्टराक की सबसिडी दिवपाक कितलो तेंप लागता काय म्हणून। ताजें म्हणणें आसलें पयलीं 8-8 म्हयन्यांनी दिताले म्हणून, आतां स्ट्रीमलायन करून आमी 4 म्हयन्यांनी हाडला। म्हाजें तर म्हणणें आसा की ती मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एप्लाय केली आनी सबसिडी दिवपाची आसत जाल्यार ती 2 म्हयन्या भितर लोकांक मेळपाक जाय, 2च म्हयन्यांनी। त्या खातीर हांवें म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर म्हणजे निखील हे एक्सपर्टायट करून ती सगळी 2 म्हयन्याच्या भितर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। हाल्लीच आमी कॅश्यूचो सबसिडी प्रायस वाडयला, पयर डिक्लेअर केला तो कॅश्यू सबसिडी प्रायस वाडयल्या आनी उरलेल्या हेजेर तुमी जर कंपेर करीत म्हणजे शेजाऱ्याच्या राज्यांत महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक तांच्या पेक्षा आमची सगळ्या गोष्टीचेर सबसिडी ही तेच्या पेक्षा चड आसा। हांव डेफिनेटली हें सांगपाक शकता, ताज्या पेक्षा बाकीच्या पेक्षा सुद्दां बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सपोर्ट करीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।